नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयभर उटंगराचो पावस, न्हंयाक आयले हुंवार, रस्ते उदका पोंदाक, येरादारी पडली आडखून, लोकांचे हाल, जनजीवन विस्कळीत। वायनाड दुर्घटनेचे फाटभुंयेर करपाक लायता गरजेची उपाय येवजण। एजन्सींनी तयार केल्ल्या अहवालाचेर बेगीनूच घेतलो बसका, मुखेलमंत्र्याची विधानसभेत जाप। नर्स तशेंच टॅक्निकल कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो घेतले नियाळ। हॉस्पिटलांनी दोतोरांचो उणाव भरून काडपा खातीर धोरण बदलपाची गरज, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। पावर डिपार्टमेंटान गोंयच्या लोकांक केल्यात पावरलेस। लायटीची वेवस्थीत पुरवण करपाक वीज खातें अपयशी। सद्याचे सरकार हे माफिया सरकार, विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलेमावाचें उतर। काणकोण म्हालात चड जावपी किडनीच्या दुयेंसा फाटलें कारण सोदपाक सरकार अभ्यास करपाक तयार, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची जाप। आर्थीक उदरगत महामंडळान आतामेरेन सरकारी मालकीची 51 कोटी रुपया परस चड रिणां काडल्यात बुडीत। वट्ट 42 जाणांची ईडीसीची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडल्यात। आनी आतां खबरो विस्तारांत। रातीच्यान झडपी उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन हुंवार आयला। न्हंयो भरून व्हांवपाक लागिल्ल्यान रस्ते उदका पोंदा गेल्या। ताका लागून येरादारीची गचमुड्डी जाली, येरादारी आडखून पडली। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लोकांचे बरेच हाल जाले। दोन दीस मातसो विसव घेतिल्ल्या पावसान परतून नेट धरलो। बुधवारा रातीच्यान झडपी उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन हुंवार आयला। रस्ते उदकापोंदा गेल्यात। न्हंयांक हुंवार आयिल्ल्यान जायते कडेन उदक तुंबून उरला। ताका लागून लोकांचे हाल जाल्यात। रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। वायनाड दुर्घटनेक लागून आमचे दोळे उक्ते जाल्यात। अशा तरेची दुर्घटना गोंयांत जावची न्हय म्हणून गरजेची उपाय येवजण करपाक लायता। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत आश्वासन दिलें। दोंगराचे पावसण कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारांत दोंगराक हात लावपाक मेळचो ना, ह्या विशीं एजन्सी तयार केल्ल्या अहवालाचेर चर्चा करपा खातीर बेगीनूच बसका घेतलो, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। केरळाच्या वायनाड वाठारांत जाल्ले दुर्घटनेचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान लेगीत गरजेची उपाययोजन करची म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान
विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचेर उपरांत आमदार देविया राणे, निलेश काब्राल, विजय सरदेसाय, अलेक्स रेजिनाल्ड, गणेश गांवकार, वेंझी विएगश, विरेश बोरकार आनी हेरांनी उलोवप केले. Because what happened in Wayanad, why it will not happen in Goa? I believe that we are also a whisker away. We need to wake up. जे मुख्यमंत्री पयर सांगतालो man-made disaster म्हणून. We are also heading towards a man-made disaster. Especially because unplanned development जरी तर आमी Western Ghata करपाक गेले with 3 linear project, we have to approach this very, very cautiously. And that's because जे दोन विलेज आहले, एक मुंडकाल आणि चुरमाला, they have been completely washed away. Bridge collapse zale and the rescue operations are hampered. Wayanad हे destruction पड जाला because हेजे 2011 report आयिल्लो गाडगिलाचो. He had said and he was there. हांव आज तेगेलो इंटरव्यू सकाळ चोयतालो on NDTV. He had said that you keep checking जे balance illegal construction जाताय, hill cutting जाताय, हेजेर माती पडे हा ती weak जाता. Wayanad, I believe, is a case study for the environment versus development formula. How do we mitigate landslides? Are we willing to stop building hotels, houses by cutting hills? What's our plan to ensure zero tolerance towards hill cutting, Speaker sir? Speaker sir, माधव गाडगिलान सांगितलें की हे 3 linear projects म्हणजे जाल्या, त्याचे खातीर दोंगर कापल्या, थंय लँडस्लायड जावपाच्यो आहा म्हणून. आनी स्पीकर सर, हे जे वायनाड जाला थंय अल्ट्रा इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव लोकॅलिटीज आयडेंटिफाय केल्ल्यो आनी ही बी केल्ली. आतां स्पीकर सर, नो क्वेश्चन नंबर 9C रेजिनाल्डाचो 19 तारखेक तातूंत तांणी गव्हर्मेंटान उत्तर दिलां की पेडण्या 4 एरिया, दिवचले 3 एरिया, सत्तरी 2 एरिया, तिसवाडी 0 आनी बार्देस 1 नियर हायकोर्ट इतलेच लँडस्लायड प्रोन म्हणून. स्पीकर सर, हे आमी प्रिवेंट कशें करतले? हे प्रिवेंट करतले जाल्यार आमी आमचे स्लोप्स आनी हिली रिजन राखपाक जाय. आणि आता पावसाच्या दिसान ज्या तरेन पळय रिवर व्हांवता, हे परत परत अशा जाग्यांचेर आमचे हे सॉयल इरोजन जायत आसा. सो हांव मागता डिझास्टर मॅनेजमेंट, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डिझास्टर मॅनेजमेंट, की तांची टिमान पयलींच पावसा पयलींच मातशे अशे रिटेनिंग वॉल्स तर अशे बांदले अशा जाग्यांनी आनी स्ट्रेंथन केले. तशेंच विथ WRD डिपार्टमेंटान तर हे जे आमचे नदयेचें आसा डिसिल्टिंग, इट इज अटमोस्ट इम्पॉर्टंट की आमची वालवंती नदी, म्हादय नदी ज्यो मेजर रिवर्स आसा आनी सत्तरी भागाक खूब अफेक्ट जाता, त्या कारणा खातीर आज सगळे सत्तरीज फ्लडेड टुडे. सो हें तर मातशें टायमली तर डिसिल्टिंग घेतलें आनी मेजर्स घेतले, प्रिवेंटीव मेजर्स, जाल्यार आमी वी कॅन प्रिवेंट ऑल दीज लँडस्लायड्स एंड फ्लडिंग. These two, if you do bad and if you don't protect the environment will naturally swallow us away. Thank you, Speaker sir. आमकां जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स घेता. आमकां ज्या जाग्याचेर सर्वे करपाक जाय, ज्या जाग्याचेर स्टडी करपाक जाय, विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटी किंवा कन्सर्न इन्स्टिट्यूशन्स, त्या इन्स्टिट्यूशना कडल्यान आमी तो करून घेता. कारण दीस इज वायनाड इज एन आय ओपनर, म्हणजे ही धोक्याची घंटा आसा. त्या ती गोंयान हो पयलीं करून घेतलेलो, हाजे काही गोश्टी आयडेंटिफाय केल्या आनी हांव म्हज्या डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की जी प्रिकॉशन्स त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी सजेशन्स केल्या, म्हणजे ज्या जाग्याचेर लँडस्लायड प्रो झोन दाखयला, म्हणजे वी आर नॉट ओन्ली इन द वेस्टर्न घाट बट गोंयांतलो वेस्टर्न घाट तर जालोच, इज फ्रॉम द पेडण्या टू टील काणकोण, म्हणजे जो कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोंय ह्या तिनूय स्टेटीक लागता. बिसायड्स डॅट म्हणजे इंटरनल जे डोंगर्स आसा वेगवेगळे जे आसा पळय न्ही, हे आमकां पळय न्ही हाजे म्हणजे स्टेबिलिटी तेजी हालोवन उपयोग ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सामाजीक भलायकी केंद्रांनी दोतोर, नर्स तशेंच टॅक्निकल कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो नियाळ घेवपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें. दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन ह्या विशीं प्रश्न उपराशिल्लो. भलायकी केंद्रात नर्स तसेच टेक्निकल कर्मचाऱ्यांच्या उणावाचो नियाळ घेता अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. तशेंच हॉस्पिटलांनी दोतोरांचो उणाव आसा, गोंया भायले दोतोर सेवा दिवपाक तयार आसात, पूण ते खातीर धोरण बदलपाची गरज आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. सध्या जर पळयशीत, आज सकाळी सुद्धा जर थिंगा जर टोटल स्ट्रेंथ आसा जाल्यार ती फक्त 9 आसा. आनी अनफॉर्च्युनेटली म्हयनोभर पयलीं जेन्ना हांव एकदां विजिटाक गेल्लो, लोकांनी कंप्लेन केल्ली जाल्यार फक्त 6 सिस्टरी आसले. हाचेर मातशें म्हाका एक्सप्लेनेशन मंत्र्यान दिवपाचें.
आयजचे दिसा जे कितें लोड जो वाडला आनी जे कितें ऑनरेबल मेंबर जे म्हणटा की एडिशनल स्टाफ आनी स्टाफींग जे करपाची गरज आहा आमी पयलींच हांवें सांगलां की मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा करून हे सगळे जे गोष्टी रिवायज करपाक जाय म्हाका दिसता सेशन जाले उपरांत आमी बसतले. हे शॉर्टेज पड आहा तूं चर्चा कोतो म्हूण सांगता आंता मातशें कोराय सारकी चर्चा केन्ना जातले टायम बाउंड because if you improvise on your this health center, this was done by your started by your father. The CHCs during the Congress time, yes, CHC, PHC, there was some meaning. They are all failing, and OT turning into a go down. This is a very serious issue. So you please clarify. आमकां जे खंय आमी बांदल्या ह्यो सगळे गोष्टी पेरिफेरियल आमकां चालू करपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी विचार करपाक जाय की भायलो मनीस बी येवपाक तयार आहा तर तेका ऑन बोर्ड घेवन ह्यो सगळे गोष्टी तयार करपाची आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पावर डिपार्टमेंटान गोयच्या लोकांक पावरलेस केल्यात. वीज खातें लायटीचो वेवस्थीत पुरवण करपाक अपयशी थारला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगलें. सद्याचें सरकार हे माफिया सरकार जाला अशी टिकाय आलेमावान केली. तशेंच काँग्रेस पार्टी गोंयांत सनबंद जावपाक दिवची ना अशें तांच्यांनी म्हटलां. पावराचें उलयतना म्हाका दिसता पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल हें एक म्हणणी आहा. पूण जो पावर मिनिस्टर आहा ते कडेन एक आर्ट आहा पावराक रावपाक. इतली वर्सां जाली एज अ यंग बॉय आय हॅव बीन नोटिसींग हिम फॉर सेवरल इयर्स. तो हुंच टायमा पावरा रावपा जाय आनी हुंच टायमा पावरा रावपा नाका ही आर्ट तेको आहा. सद्या ती आर्ट म्हाका दिसता चोयल्यार सारकी पावरफूल आर्ट ती. पूण पावर डिपार्टमेंटान लोकांक पावरलेस केले. कित्याक पावरलेस जालां तें म्हाका दिसता आज आमी उलयतले. सो सेवरल फ्रंट्स ऑफ द फेलियर्स ऑफ द पावर डिपार्टमेंट वी वील हायलायट. आज जरी तर तुम चोयल्यार बेजीक जे म्हाका दिसता हे सरकाराचें सगळें बिल्डींग इनसायड आज चोयल्यार मोपा लिंक रोड 1200 करोडाचो प्रोजेक्ट इट इज सबमर्ज्ड. यू सी दॅट दीस डिपार्टमेंट इज नॉट सिरियस. कालचे राती जी बील हाडली एब्सोल्युटली नो स्टडी डन on the floor of the house. They are based Zaimo कोणा हे माफिया साल्वार करपाक हे माफियाचें सरकार जाला in every sector. One thing is very certain that the Congress party will make sure that sunburn will not happen. Southan motu you forget it. हे जे पड मुखेलमंत्री सांगता हे आमचे कल्चर कार्निवल शिगमो आनी sunburn. Drugs is the culture of Goa. Tomorrow I am scared what my son or what muge natu git kotolo. Are we promoting this, changing from our culture traditionally what we have? And I believe this is a slap on the face of Goa. Is this our culture what the chief minister is saying? And the people will make sure that they sunburn जावं moonburn जावं हे कांय जावपा ना. काणकोणा किडनीच्या दुयेंतींचो आंकडो वाडतूच आसा. ताचो राष्ट्रीय एजन्सी वरवीं पुरायेन अभ्यास करतले. ह्या विशीं आपूण केंद्रीय भलायकी सचिवा कडेन चर्चाय करतलो अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. काणकोण म्हालांत किडनीचे दुयेंस आशिल्ल्यांचो आंकडो चड आसा. ताची कारणां सोदून काडपाची गरज आसा म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रश्न मांडलो. किडनीचे दुयेंस कित्याक वाडटा हाचे फाटलें कारण सोदपा खातीर जपानाचो मॉडेल वापरचो म्हूण विजयाची मागणी. काणकोणचें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना डेटा असो दाखयता की 442 काणकोणकारां मदीं एक मनशाक किडनीचो प्रॉब्लेम आसता. तेंच आमी कंपेर करून गेलें जर 70 थर्ड रँक जाता. 1832 लोकां भितर एक मनशाक क्रॉनीक किडनी डिजीज आहा. सालसेतीन गेल्यार 1732 एक मनशाक क्रॉनीक प्रॉब्लेम आहा. म्हळ्यार काणकोण इज अ बीग इशू. सादो इशू न्ही तो. आनी जें कितें आतां मंत्र्यान आत्तां लास्ट सांगलें बाब रेजिनाल्डाक की आमी नॅशनल एजन्सीक घालून करता म्हणून हें पयलींच करूंक जाय आशिल्लें स्पिकर साहेब. आज म्हजे कडेन एक रिपोर्ट आहा which is done in 2010. That report says certain things that it's happening in Kankon because of some mycotoxins. They're saying mycotoxins are gatir jata and identified these avoidable mycotoxins so that these disorders are brought down. But speaker sir, I point out करूंक सोदता की national health policy म्हणून जी आतां आसा जी BJP सरकारान इंट्रोड्यूस केल्ली ती उलयता ऑफ एविडन्स बेस्ड पॉलिसी मेकिंग बेस्ड ऑन एविडन्स.
की बाबा हें अशें अशें जालां, therefore we have to do this. So Japan, if you go to see internationally, Japan had a chronic kidney disease issue, which was a crisis. Now, Japan did not put up dialysis centers as a solution. Solution was identify why only Japanese had this issue. And they brought this down. I think you have to study this type of a model. Speaker sir, honorable member Vijay Sardesai यांचे सांगला 2010चे तुवें उल्लेख केला खंयचो रिपोर्ट तो म्हाका मातसो शेअर कर. आणि मेन म्हणजे It was a study published in the Indian Journal of Science and Technology. ना स्पीकर सर हांव ते घेता आणि प्लस मेन म्हणजे कितें हांवें आतांच सांगला रेजिनल ऑनरेबल मेंबराक सांगला की वी वील कमिशन अनदर स्टडी and what he says is absolutely correct that we must find the cause, how to reduce it. But we have started dialysis center to ease the burden on the people from traveling at distances. पण ते बी करपाची गरज आहा. आणि दुसऱ्या सायडीन तेणी जे सांगला ते सारखे सजेशन दिल्ले आसा, ते सजेशन घेवन ते फास्ट ट्रॅकार एक एजन्सी नाजाल्यार खंय तरी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी कितलेय टायअप्स आसा बाकीच्या देशा कडेन आयजच्या दिसा तेंच्या कडेन आमी पळोवन आयज कोरियाचे कांय लोक येता आमकां मेळपाक, कोरियाचे लोक येता की नवीन कितें टेक्नॉलॉजी बेश्टेच्यो शेअर करपाक, आनी ते दिल्ली जेन्ना येता ते हांगा आमच्या राज्यान बी येतले आमकां सांगपाक. पूण त्याच बरोबर हे वेगवेगळे देश जे खंय तेंची प्रगती वेगळ्या तरेन जाल्ली आसा आनी हे तुवें जे ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट to go to the actual cause of the problem rather than only solution. I agree with it that I have not been proactive on that front. I have tried in the past, as you know, that when in 2000, in the first term of minister, when Mr. Digambar Kamath was the chief minister, that time also we wrote to government of India that we want to commission. There was a hue and cry as to why in Cancun itself these things happening. People were talking of mineral levels being high up in the water content, but the studies were inconclusive. So I will immediately commission it. I will talk to the Secretary Health, Government of India, and we will commission a study. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आर्थिक उदरगत महामंडळान आतां मेरेन सरकारी मालकीची 51 कोटी रुपया परस चड रिणां बुडीत खात्यांत काडल्यात. तशेंच आतां मेरेन वट्ट 42 जाणांनी ईडीसीची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडयल्यात. हातूंत 1987 पासून घेतिल्ल्या रिणांचो आस्पाव आसा, अशी माहिती विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सरकारी मालकीची आर्थिक विकास महामंडळान आतां मेरेन 51 कोटी रुपया परस चड रिणां बुडीत खात्यांत काडल्यात, अशी माहिती विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. आतां मेरेन वट 42 जाणांनी ईडीसीची 50 लाख रुपया परस चड रिणां बुडयल्यात. हातूंत 1987 सावन घेतिल्ल्या रिणांचो आस्पाव आसा. तांची मालमत्ता पावणेर काडप आनी वैयक्तीक गॅरंटी मोडीत काडून हे रीण परतफेड करप चालू आसा, अशेंय मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें. हातूंत चडशा कारखान्यांच्या धंद्यांचो आस्पाव आसा. सगळ्यांत व्हडली रक्कम 4.5 कोटी आदलो मंत्री फ्रांसीस मॉन्त क्रूज हांच्या नांवाचेर आसा, जाल्यार मंत्री मिकी पाशोगोच्या कंपनीचे 2 कोटी 76 लाख लोन थकला. विश्वास स्टिलाचे मालक हेमंत चड्डा आनी पुनीत चड्डा हांचे लागीं 5 कोटीचे लोन ईडीसीन बुडीत खात्यांत काडला. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज. नामनेचे साहित्यीक रवींद्र केळेकार हांच्या जन्मशताब्दी निमतान रवींद्र भवन मडगांव परिसंवाद सुवाळो जालो. गोंय कोंकणी अकादमी सरकारी महाविद्यालय केपें, रवींद्र भवन मडगांव हांचे जोडपालवान आनी साहित्य अकादमीचे वतीन घडोवन हाडिल्ल्या ह्या परिसंवादाक रवींद्र केळेकर जीवन आनी कार्य अशें शीर्षक दिल्लें. रवींद्र केळेकर हांच्या साहित्यातले तत्वगिन्यान आनी मुल्यांच्या आधाराचेर हो परिसंवाद जालो. अनंत अग्नी, नारायण देसाय, गोमंतक दिसाळ्याचे संचालक संपादक राजू नायक हाणें रवींद्र केळेकार हांच्या साहित्याचेर उलोवप केले. तांणी गोंय आमचें वेगळें कशें नंदकुमार कामताली बरयता. गोंय हें सामकें संवेदनशील. आमी म्हणटा तशें एका अर्दान अरबी समुद्र, दुसऱ्या अर्दान पश्चिम घाट, हाच्या मदीं आमचो ल्हानसो कुडको आनी ताचें अस्तित्व कशें जावंक शकता आनी ही गोंय समाजपाची तत्व कितें हाचेर ताणें तर सतत बरयलां. आनीक सैमा कडलें नातें आमी कशें सांबाळूंक जाय हाचेर ते तर सतत बरयतात. तेन्ना ताणें हांव तांकां म्हणून एक विजनरी लेखक जो सतत लोकांक सादूर करता, लोकांक धोक्याची घाट वजयता. शहरीकरण होय एक सद्या देशाचो एक खूब म्हत्वाचो विशय जाल्लो. ताजेरय रवींद्र बाबांनी सतत म्हणलां लोकांचे प्रश्न सोडोवपा वाटेचे फकत वाडयल्यात. म्हाका दिसता तांचे विचार आमी फुडले पिळगे कडेन पावयत. आमच्या मुखार खुबशीं तरूण तरणाटी भुरगीं आमकां दिसतात, जाल्यार गोंय सांबाळपाची ही पळय चळवळ आसा, ही चळवळ आनी मुखार व्हरून आमी पावतले. आनी ही चळवळ जर मुखार गेली जाल्यारच गोंय वाचतलें. एखाद्या गोंय विधानसभेचे सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू आसा. मात विधानसभेच्या फाटल्या वटेन कॅन्टीना कडेन आशिल्लो गटार आनी चेंबर तुंबल्यात.
उदकाक वचपाक सारकी वाट नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती थंय निर्माण जालेली आसा। उदक खूब दीस जाले साठून उरिल्ल्यान विधानसभेत यो वच करप्यांक जळारां, चावण, डेंग्यू आनी हेर दुयेंसांची लागण जावपाची शक्यताय आसा। नमस्कार। सध्या गोंय विधानसभा अधिवेशन जे आसा पावसाळी ते सुरू आसा। 18 दिसांचे व्हडले अधिवेशन जे आहा ते चल्ला आनी आजून 6-7 दीस अधिवेशन हे बाकी आसा। पूण सध्या आमी जर पळयत जाल्यार विधानसभा अधिवेशन चालू आसतना आनी विधानसभेच्या फाटल्या वटेन म्हणजे फाटले कॅन्टीन जे आसा त्या कॅन्टीना कडले गटार जे आहा ते सगळे गटार तुंबलेले आहा। भितर ते व्हडल्यो व्हडल्यो टाकयो कश्यो ज्यो चेंबर कशे आहा ते सुद्दां चॉकअप जाल्ले आहा। भितर प्लास्टिकच्यो बाटल्यो आहा आनी कितें कितें कोयर आसा आनी हो म्हाज्या फाटलो गटार जो आसा तो सारको फूल जाल्लो आसा। सो राज्यान एका वटेन डेंग्यूची लक्षणां किंवा डेंग्यूचे केसी मोठ्या प्रमाणात आढळटा आसतना दुसऱ्या वटेन गोंय विधानसभेच्या फाटल्यान सुद्दां ही अशीच स्थिती आसा आनी गटारां जी आसा ती सारकी तुंबलेली आसा। आनी आमी जर पळयत जाल्यार हांगासरूच ह्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो लागता म्हणजे जावं पुलीस आसता किंवा आमदार मंत्र्यांच्यो गाडयो सुद्दां ह्याच गटार जे तुंबला तेजे कुशीक आसा। सो फाल्यां जर कितें जळारी किंवा हे मच्छर चावन तांकां फाल्यां कितें जर जालें डेंग्यू सारक्यो केसी जाल्यो किंवा आनी जोर येवपाक लागलो जाल्यार तांकां सुद्दां डेंग्यू जावपाची शक्यता आसा। सो खंय तरी सरकार म्हणजे जे सरकार कायदे करता किंवा जे सरकार राज्य चलयता त्या सरकाराचे सगळे 40 आमदार आनी बाकीचे मंत्री गोंय विधानसभेन आसतना विधानसभेच्या संकुला भितर आवारा भितर सुद्दां अशे तरेचे गटार तुंबलेले स्थितीन आमकां दिश्टी पडटा आनी हे बेगोबेग नितळ करपाची गरज आसा। नाजाल्यार लोकांक ह्यो जळारी चावून डेंग्यू, मलेरिया आनी जोर इन्फेक्शन जे आहा ते वाडपाक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर विश्वनाथ नेने, परवरी। राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें संसदेत कोंकणींतल्यान उलोवप केले। 2011 उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें शारी उदरगत आनी आवास क्षेत्राच्या उदरगती खातीर जायतीं पावलां उबारल्या। जनसहभागांतल्यान समेस्त जनतेक बऱ्यांतली बरी जीण दिवप होच उद्देश आशिल्ल्याचें तानावडेन सांगलें। 2014 उपरांत मोदी सरकारान शहरी विकास आनी आवास ह्या क्षेत्रांत अनेक म्हत्वपूर्ण पावलां उचल्लीं आनी प्रगती साधली। ह्या योजनांचो मुख्य उद्देश जनसहभागांतल्यान समेस्त जनतेक बऱ्यांतले बरें जीवनमान दिवप असो आसा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 सावन सुरू जाली। प्रत्येक नागरिकाक स्वताचें घर आसचें अशें सपन आसता आनी प्रायम मिनिस्टर आवास योजना अंतर्गत 1,12 लाख घरांचें बांदकाम जावन अनेक परिवारांचें जीवन बदल्लें। फुडल्या 5 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टर आवास योजना 2.0 अंतर्गत 10 लाख कोटी खर्चून शार वाठारांतल्यो 1 कोटी गरीब आनी मध्यमवर्गीय कुटुंबाक हक्काचें घर मेळचें ही अभिमानाची गजाल आसा। पणजेच्या 18 जून रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या एका पोरण्या इमारतीची वणत कोसळ्ळी। ताका लागून गीता बेकरी कडेन वचपी रस्तो येरादारी खातीर बंद केला। इमारतींत आशिल्लीं दुकानांय बंद केल्यात। इमारत वापर करपा खातीर धोक्याची जाल्ल्यान उरिल्लो इमारतीचो भाग केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा। आमी आसात MG रोडार हांगा आनी तुमी म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता जी ओल्ड बिल्डींग जी आसा ती ओल्ड बिल्डींग मातयेचें सगळें स्ट्रक्चर आशिल्लें ती बिल्डींग कॉलेप्स जाल्ली आसा आनीक हांगा तुमी पळोवंक शकतात एक सायड कंप्लिटली कॉलेप्स जाल्ली आसा आनी अर्दीशी बिल्डींग पयलीं कॉलेप्स जाल्ली पूण आतां दुसरी सायड सारकी अशी कॉलेप्स जाल्ली आसा म्हणून हांगा हो जो रस्तो आसा तोवूय डायवर्जना खातीर घातलेलो आसा आनीक थंयच्यान रेग्युलर अश्यो गाडी वयताल्यो थंय बॅरिगेड्स घातलेले आसात आनीक तो डायवर्जन करून गाडयांक दुसरे दिशेन वळयतात आनीक तुमी सांगपाचें म्हटल्यार ह्या बिल्डिंगेन हांगा खुबशीं अशीं शॉप्स आशिल्लीं ती चालू आशिल्लीं पूण ती शॉप्स आयज खंय तरी हे डेंजर सिच्युएशन जाल्ले कारणान ती बंद केल्ली आसा आनी तुमी पळोवंक शकतात हे जे स्ट्रक्चर आसा ते स्ट्रक्चर हळू करून इल्ले करून कॉलेप्स जावपाचें आसा आनीक हेजेर खंय तरी बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनीक खंय तरी हे जे स्ट्रक्चर आसा ते स्ट्रक्चर बेगीन सुद्दां डेमोलिश करून उडोवपाक मेळटा जाल्यार उडोवपाक जाय। तुमी हांगा म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात हांगा GFDCची गाडी सकाळी पासून पार्क आसा। जेन्ना हांगा बॅरिगेड्स लायतात तेन्ना बॅरिगेड्स लायता खंय तरी सेफ्टीक लागून बॅरिगेड्स लायतात पूण हांगा खंय तरी गव्हर्मेंटाची गाडी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीची गाडी ती हांगा सारकी ह्या बिल्डिंगेची सकयल पार्क केल्ली आसा आनीक हे गाडयेची सेफ्टी कितें आयज समज हीच बिल्डींग समज ती मोडलेली आनीक ते गाडयेचेर पडलेली हेच सगळो वॉल परत कॉलेप्स जावन गाडयेचेर पडलेलो जाल्यार हे गाडयेची सेफ्टी कितें हो सुद्दां एक प्रश्न येता। गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्षला बरोबर गौरेश गांवकर।
पंचायत सचिव कर्मचाऱ्यांचेर नदर दवरपा खातीर आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यंत्रणेचो वापर करतले। 6 म्हयन्यांत सगळ्या पंचायतींनी ही पद्दत चालीक लायतले। बायोमेट्रीक यंत्रणा जायत्या पंचायतींतल्या सचिव आनी कर्मचाऱ्यांक लागून अपयशी थारल्या अशी जाप लक्षवेधी सुचोवणे वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हाणें दिली। पंचायतीन पंचायत सचिव आनी कर्मचारी गैरहजर आशिल्ल्यान खर कारवाय करपाची मागणी आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें केल्ली। Whether the post of panchayat secretaries are vacant, if so, number of vacant posts, and whether the government is intending to fill this post to avoid additional duty to the overburdened panchayat secretary for the smooth functioning of panchayat work. If so, the details thereof. अशें आन्सर करपाचें। जेन्ना एडिशनल चार्ज आसता तेन्ना ते दुसरे कडेन गेला म्हणून दाखयता ते थिंगा आसना। सेम वे स्टाफूय तेणें सांगला स्टाफूय जाग्यार आसना पळय मरे सारकें आनी हें सारकें जावन आसा तेका लागून आमी बायोमेट्रीक सिस्टम प्रत्येक पंचायती करपा लायिल्ले आमी तांकां ती वेवस्था केल्ली। अशें जाल्लें आसा थोडे कडेन बायोमेट्रीक सिस्टम चलता थोडे कडेन चलना आनी ते एक एक टायमा आउट ऑफ ऑर्डर तेच करता कित्याक तांकां टायमार येवपा नाका। युजींग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI बेस्ड फेशियल रेकग्निशन आयडेंटिफिकेशन सिस्टम हे आमी इंट्रोड्यूस करता। हेजे अशे परिणाम जावपा आसा तेका इवन इंटरनेट कनेक्शन ना जाल्यार चलता। नुस्तें तेंचे ती ॲप डावनलोड करून ते आमी इंटग्रेट करून आमी ऑलरेडी हे गोवा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तेंचे कडेन दिल्ले आसा। बाब रोहना कडेन हांवें मागला तेजे डिपार्टमेंटा कडेन मागला ऑन टॉप प्रायोरिटी आमकां हें करून दी। आमी टायमलायन हेजो 6 म्हयने घेतलेले आसा दॅट विदीन 6 months it will be operational. Before January end next year हें ऑपरेशनल इन ऑल द पंचायत आमी करपा सोदता। हें ऑपरेशनल करता तेन्ना सेक्रेटरी आसून दी क्लार्क आसून दी प्यून आसून दी when he is in the office when he is out of the office ऑटोमॅटीक रिकॉर्डिंग जातलें। इवन वर्कलोड कितें करता तेंय तितून ऑटोमॅटीक फीड जातलें। थंय सस्पेंड वा तेंचे एक्शन अजुनूय चालू आहा। 2020च्यान चालू आहा स्पीकर सर अजुनूय काबार जायना एक जालो। दुसरी सायडीन 11 डबल चार्ज आसा। सो म्हाका दिसता हे ऑनरेबल मिनिस्टरान एश्युरन्स दिवचे हे जे कितें आसा तेका 2020 जे आसा 2023 अशें करून जे सस्पेन्शन केला तेका सोल्युशन कितें अशेंच दवरपाचें रिपोर्ट पेंडींग असोच 4-4 वर्सां उरपाचो ओ केन्ना काबार जातलो सो दॅट दे कॅन बी रिइन्स्टेड ऑर टर्मिनेटेड सो दॅट दोज 11 पोस्ट which are holding additional charges they can be given to some of them. Disciplinary proceedings asa only there is one case where it is from 2020 baki 23 and baki sogle 2024 an. So disciplinary proceedings either way to conclude the delay जावना एकूच कडेन delay जाला there are multiple issues involved and if I may tell in this August House Speaker sir तेकाय खबर आसा एक्शन हांव घेवपा लागलो तेन्ना ट्रान्सफर सुद्दां सेक्रेटरी केल्ला तेन्ना मान्य आमदार सुद्दां मंत्री आसतनाय रिक्वेस्ट केल्लें कोणाक करपा जाय वा कोणाक करपा नाका म्हूण। लेट अस बी ऑनेस्ट अबाउट दीस। ब्लेम आमचेर येता म्हणजे कोण डिपार्टमेंटांनी रन करता तेजेर। मान्य आमदारान सांगिल्ले बगर आमी एकूय ट्रान्सफर करना आनी कोणा दोरीय बिडना। डिसिप्लिनरी एक्शन एज आय सेड देर इज ओनली वन केस which is of 2020. I will look into that. What is actually the issue? I have actually looked into that. There are so many other issues involved and other elements involved. तेका लागून ते मातशे डिले जाला। हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन। मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक। पळयत रावात गोमंतक TV।